येवकार हा समृता खणगावकर. सूर्यपुराच्या हेडलाईन्स. सप्तका भितर चोल्ला घाटार जाले 2 भिरांकूळ अपघात. या घाटार धांवतात दिसपट्ट्या आंतरराज्य गाडयो. रस्ते अशीर आशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक खंय सोंसचे पडटात त्रास. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 133वी जयंती मनयली पुराय भारतात. गोयच्या जायत्या सुवातांनी तांच्यो यादी, संघर्ष आणि विचारांचो जालो जागर. शिगमो सप्तका जात्रेक जाली सुरवात. गोंयची फामाद मुळगांवची जात्रा जाली व्हडा दबाज्यान. लोकांनी घेतले कौल. भाविकांनी व्हडा संख्येन लायली उपस्थिती. येता ते सप्तकात तापमान उरतले स्थिर. फुडल्या 3 दिसात उष्ण आणि दमट हवामानाची शिटकावणी. लोकांनी घेवची भलायकीची जतनाय. हवामान खात्याचो सल्लो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणच्या करमल घाटा उपरांत आता चोल्ला घाट मरण घाट जावपाच्या मार्गार आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना. सप्तका भितर चोल्ला घाटार 2 भिरांकूळ अपघात घडले, जाका लागून गाडयांचो चुरो जालो, जाल्यार लोकूय जखमी जालेत. ह्या घाटार दिसपट्टे आंतरराज्य गाडयो, अवजड वाहनां धांवतात. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा खंय. आता ह्या घाटाचो प्रस्न केन्ना तडीक लागतलो काय, लोकांक प्रस्न सतायता. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आमी पळयतात की हो चोल्लाचो रस्तो आनी फुडें कर्नाटकान पावता बेळगांव, आनी मोठ्या प्रमाणान येरादारी जी जाता गोंयांतल्यान बेळगांव वचपाक ही ह्या रस्त्यान जाता. पूण ह्या दिसांनी खुबशे एक्सिडंट हांगा जावपाक लागल्यात. कित्याक तर हो रस्तो जो आसा तो बारीक आसा आनी फॉरेस्ट एरिया आसल्या कारणान हो रस्तो करपाक खुबश्यो प्रॉब्लम्स येता. रस्तो बरो आसा, फुडें कर्नाटकान रस्तो मातसो पिड्ड्यार आसा, पूण मोठ्या प्रमाणान बसी, इंटरस्टेट बसी, तशेंच हांगा फुडें सुरल जो गोंयानूच गांव येता त्या थंय वचपी जे थळावे लोक आसा ते ह्या रस्त्याचो उपयोग हांगा करता. पूण ते 7 तारखेक एक ट्युरिस्ट बस हांगा पडली चोल्ला गोंयानूच एरियेन, आनी कालूय एक कदंबा आनी एका ट्रका भितर एक्सिडंट हांगा जाल्लो. हांगा ह्या वाठारान जे चोल्ला घाट आसा थंय मोठ्या प्रमाणान एक्सिडंट जाता, खुबशे एक्सिडंट जाता, थोडे बारीक मोठे जायत आसता. आनी जे पावसाचे दीस आसता तेन्ना तर हेचो प्रमाण खूबच वाडटा. कित्याक तर हो रस्तो सामको बारीक आसा, सिंगल गाडी सुट्टा, व्हडली गाडी मोठ्यो सुटना सारक्यो, आनी खुबश्या जाग्यांचेर उबड धबड रस्तो आसल्या कारणान खुबसो त्रास जो ट्रॅव्हलर्स आसा तांकां जाता. कित्याक हो जो रस्तो आसा तो बेळगांव कर्नाटकाकूय फायद्याचो आनी गोंया खातीरूय फायद्याचो. खुबसो जो माल, भाजी तशेंच हे गोंयान येता तो ह्याच रस्त्यांच्यान येता. कित्याक तर सामको शॉर्टस्ट रूट गोंयांतल्यान सादारण फक्त 80 किलोमिटरांच्यान आमी बेळगांव पावतात. तशेंच जे प्रायवेट लोक आसा ते बी कित्याक तरी शॉपिंगाक तशे बेळगांव वतात, तांकां बी हो बरो पडटा कित्याक आपल्याक सामानूय कितें हाडपाक. आनी त्या खातीर हो इकॉनॉमिकली लोकांक वेव्हाराकूय फायद्याचो पडटा. त्या खातीर हो जो रस्तो आसा ताजेर सामकें लक्ष सरकारान दिवपाक जाय. गोंयान तरी ह्या रस्त्याचेर, कित्याक चडसो घाट जो आसा तो गोंयानूच पडटा, त्या खातीर थंयसर घाटाचेर जे सुरक्षा दिवपाक जाय ती सारकी करपाक जाय. हांगा जे बोर्ड आसा आमी पळयतात, फुडें वळण आसा, सवकास चलयात, ताचें पालन सारकें जावपाक जाय. कित्याक फाटल्यान ज्यो गाडयो येतात चडश्यो भायल्या स्टेटींतल्यो ह्या आनी सामक्यो स्पिडीन येतात, त्या खातीर एक्सिडंट जातात. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय. आनी जे कितें बोर्ड्स बी आहा ते सायन बोर्ड्स ते आनीक मोठ्या प्रमाणान हांगा इन्स्टॉल करपाक जाय गोवा गव्हर्मेंटान. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगावकर आणि निखिल जल्मी. म्हापसा अर्बन बँकेचे अध्यक्ष असताना ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हाणें बँकेची सामकी वाट लायली अशें सांगून वीज मंत्री सुदीन ढवळेकार हाणें आयतारा खलपाचेर खर टिका केली. काँग्रेसीचे 3 आमदार लोकसभा वेंचणुके उपरांत पक्ष सोडटले. गोंयांतले काँग्रेसीची ही निमणी लोकसभा वेंचणूक थारतली असोय दावो ताणें केलो.
हे खेपे लोकसभेचे वेंचणुकेत आशिल्ल्या उत्तर गोंयच्या काँग्रेसीचो उमेदवार रमाकांत खलोपाक मोगो पक्षान पयलेच खेपे खासदार केलो. ते उपरांत ते केंद्रात मंत्री जाल्ले. पूण काँग्रेस पक्षात येतकच ते मोगो पक्षाक साप्प विसारले. सामान्य लोकांक महत्वाची आशिल्ल्या म्हापशेच्या अर्बन बँकेचे अध्यक्ष असताना तांणी बँकेची सामकी वाट लायली, देखून बँक कोसळ्ळी अशा उतरांनी ढवळीकारान खलोपाचेर टिका करून ताका उजरावन काढले. जो विषय काल आमच्या मॅनेजिंग कमिटी एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन घेतलो की जे आमचे काही उमेदवार आसतात जे थोड्या मतांनी पराभव जातात 500-600 मतांनी, पण काही कारणां लागून ते मोगो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले आणि त्यांचे नितांत प्रेम मोगो पक्षात आशिल्ले आणि त्याने त्या वेळार विरोधी जाते असे 6 उमेदवार जो मोगो पक्ष त्यांचो सुतोवाच आशिल्लो की आम्ही परत मोगो पक्षात जॉईन जाता आणि त्याप्रमाणे तांचो मान राखून आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आणि सगळी त्याच्या बरोबर एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा त्यांनी एक डिसिजन घेतले की ज्यांनी मोगो पक्षात केन्नाच कितेंय म्हणूं ना, आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरांक काही कितेंय म्हणूं ना अशा मनशांक स्क्रुटिनी करून परत घेवपाक जाय आणि मोगो पक्ष बळकट करपा खातीर साथ आणि मोगो पक्ष साधारण प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत मोगो पक्षाची भरपूर मतां आसा, जवळ जवळ 24 कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो आसा की ज्या कडेन मोगो पक्षाची 2.5 ते 3,000 वयर मतां आसा आणि ह्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत मोगो पक्षाचे पयलींचे उमेदवार, कार्यकर्ते, सगळे आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, वर्किंग कमिटी आणि बूथ कमिटी अशे सगळे मन बसून ह्या NDA अलायन्साचेर काम करताले आणि ह्या 24 मतदारसंघात हायेस्ट मतां अलायन्स कॅन्डिडेट बाब श्रीपाद नायक आणि बाय पल्लवी देंपो हांकां कशी मेळटली हे पळोवपाची आणि ताज्या खातीर जो कितें प्रोग्राम करपाक जाय आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या आशिर्वादान हे सगळो प्रोग्राम येणाऱ्या 3 दिसांत आमचो जातलो आणि प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्ते कमी आसत पूण संबंद 24 मतदारसंघात कमीच कमी 4 मिटिंगो आमच्यो मोगो पक्षाच्यो जातल्यो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. वेंचणुकेच्या प्रचारान वेगान नेट आयला. दर एक पक्ष आपली आश्वासनां दितात. गोंयकारांचे प्रस्न सुटावे करतलो म्हण दर एक उमेदवार आश्वासनां दिताना दिश्टी पडपाक लागल्यात. पळयात पुराय बातमी. वास्को बाजार वाठारात RGPन आपलो प्रचार सुरू केलो. नोकऱ्याविशीं भाजपा आनी काँग्रेसीच्या फटीच्या आश्वासनाचेर दक्षिण गोंयचो उमेदवार रुबर्ट परेरान बोट दवरले. जाल्यार काँग्रेस आनी भाजपान कोळशाचो तेंको दिला म्हणत विरेश बोरकरान तांकां उजरावन काडले. एकाच लावून आमकां ह्यांग टोर्नाडो जाय काम करता आज तूं करता अशें घरान न्हिदता मागीर ताका लागून हांगा येवन काम करपाक. इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन आहा म्हणटरी फोटींग आश्वासन दिवपाचें हें कर्ज जाल्लें आहा BJPचें जावं ते काँग्रेसीचें. आतां BJP म्हणटा आमचो उमेदवार असले आहात की इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटात आणि एड्युकेशनिस्ट म्हणटात. आता इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्यार तुमी कसली ग्रावंडार इंडस्ट्रियल आमकां तुमचो गोंयकारांक फायदो जाला आमकां जाल्यार कांयच दिसना. तुमी इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्यार आमचो इंडस्ट्रीज जितले पळय आहा तेजो डेटा तुमचे कडेन आहा.
आमच्या गोंयकार भुरग्यांक आमकां इंडस्ट्रीन कित्याक काम मेळना हेजेर तुका कितें जबाब आहा आमी कॅन्डिडेटाक विचारतात इंडस्ट्रियलिस्ट 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 तुमी नारे लायतात पूण आमकां गोंयकारांक 1% तुमचो फायदो ना जाल्यार तुमचे अशे उमेदवार आमकां गोंयकारांक कित्याक उपयोगाचे फकत ना फोटींग आश्वासन दिवपाक कितलेशे आतां आमच्या हितून जीएमसी येता जीएमसीन पासून कितलेशे पेशंट येता जे कोळशाचे इन्फेक्टेड जावन तांकां जीएमसीन येवचें पडटा आनी तांकां कितलेशे डिजीज जावं कितलेशे हे प्रमाणान दुयेंसां जी आसा ती दुयेंसां जाता आतां कोळसो जो आसा तो गेले ती 20 वर्सां जाली 20 वर्सांचो जो कारागार पळयता आमचो कोळसाचें जो ट्रान्सपोर्टेशन आसा हें चालूच आसा आनी हें वाडत चल्लेलें आसा आतां डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान जावं रिवर नॅशनलायजेशना नांवान हें आनीक वाडयता आतां हांगा आमी पळोवंक गेल्ले हो जो सरकार पयलूच जेन्ना काँग्रेस आसलो काँग्रेसी टायमारूय कोळशाक सपोर्ट केलो आनी आतां बीजेपी येयल्या बीजेपीनूय कोळशाक सपोर्ट केल्लो सो तेका लागून जो आवाज आमचो काडपाक जाय हो पार्लिमेंटान खंय ना खंय सेंटराक आवाज जावपाक जाय आनी कितें इश्यूज आसा गोंयचे जे इश्यू आसा ते खंय ना खंय पार्लिमेंटान पावपाक जाय आनी तेकाच लागून आमचो जो उमेदवार आसा रुबर्ट पेरेरा सारको तेका खंय ना खंय आमकां पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय पणजेकारांचो व्यवसाय पणजी स्मार्ट सिटीच्या नावान ह्या सरकारान ठप्प केला आरजीपीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबान पणजी मार्केट प्रचारा वेळार टिका केली पणजेकार आयज विटलेले आसा पणजेकारांचो धंदो ह्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान काबार केल्लो ह्या सरकारान पणजेकारांक सामकें जाम केल्लेले आहा पर्रीकार त्यांना सांगुल्लें सेंटरान कितेंय करूं आपूण वेट डावन करतलो आनी उमको प्रायस पेट्रोलाचे ताजे वयर दिवपाक वचना म्हण आमचो तेन्नाचो चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलें ताजेर तांकां कांयच ते केअर पासून करिना कॅप्टन विराटो हो एक नेवीक देशाक आपली सेवा दिल्लो मनीस जेणे 25 वर्सां नेवीन काम केलें कारगील वॉरान ते फुडें आशिल्ले म्हणून आमकां खात्री आसा की कॅप्टन विराटो हाजे कडेन ती ताकद ती धमक आसा की आमचे गोंयकारांचे बारीक सारीक जे जे गोंयकारांचे त्रास जाता ते प्रश्न ते थंय पार्लमेंटान मांडटले प्रत्येक कडेन कट्टा मेळटा फाटल्या दिसांनी बोरये सरकारा कडेन शूटआउट जाले सो ड्रग्स रेप मर्डर हे सगळे आता हिंटरलँडान पावपाक लागिल्ले आसा आनी हातून पूर्णपणे होम मिनिस्ट्री जबाबदार आसा फूल टायम लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यान हाजेर रिव्ह्यू मिटींग घेवन होम डिपार्टमेंट सारकें चलोवंक जाय प्रतिसाद आमी पळयला की प्रत्येक मिटिंगेक भरपूर मतदार जमतात आनी आमकां सपोर्ट दितात टॉक टू द पीपल लोकांक सांगपाक जाय आयकपाचें आयज आमच्या मतदारसंघान दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी नातेय जातली जिखतलो भरपूर मतांनी जिखतलो आमी ते पयलें काम आनी ते मुसळीचें काम पयलें काम टेंडर जाल्लें आसा ती लोकांनी सगळ्यांनी उचलून धरिल्ली आसा आनी आमी सगळे मेळून ह्या देशाक फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले आनी परत मोदीक एकदां ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर करपाची शपथ सगळ्यांनी गोवा 365 खातीर हिरू महाले कृष्णा नायक नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आनी संगीता ओली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराची 133वी जयंती पुराय भारतात मनयली गोयच्या जायत्या सुवातांनी तांच्यो यादी संघर्ष आनी तांच्या विचारांचो जागर जालो पळयात गोंयभर मनयल्ली आंबेडकर जयंती आज आमकां याद आसा तेजी इम्पॉर्टंट डे तेच याद करपाक कित्याक आज डेंजर आसा आमचे कॉन्स्टिट्यूशन रिरायट करूंक सोदतात आमचे कॉन्स्टिट्यूशन रिपीट करूंक सोदतात आमचे कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस करूंक सोदतात हो तो कॉन्स्टिट्यूशन आंबेडकर आनी तेजे सगळे फाउंडिंग फादर्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीन ड्राफ्ट केल्लो तो इट इज सच अ मास्टर पीस आनी थोडे लोकां स्वप्नां देखून ते कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करूंक सोदतात इफ दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल बी गोईंग बॅक into history of time आज म्हणतात लेगसी चेंज करूंक जाय म्हण लेगसी हॅज टू बी वायप्ड आउट म्हणटात कित्याक ते कॉन्स्टिट्यूशन रिरायट करूंक सोदतात ते देश चेंज करूंक सोदतात दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन दोज डेज ऑफ डार्क डेज ऑफ हिटलर अगेन एंड दॅट इज द टायम आमी सगळे एक रावपा जाय आमचो एकवट आसपा जाय आमगे कॉन्स्टिट्युएंट फादर्स आहात ते आंबेडकराचे प्रिंसिपल्स आशिल्ले ते सांबाळपाक आनी आमचे देश साल्वार करपाक आज प्रत्येक मनशाक जो अधिकार मेळ्ळा किंवा आमचे जे रायट्स आसात ते रायट्स म्हाका दिसता आमच्या संविधानात ते सगळे बांदून हाडिल्ले आनी हाचे सगळे श्रेय वता बाबासाहेब आंबेडकराक आज सामान्य मनीस गरीब मनीस ताका जे प्रोटेक्शन जाय ताका जे आपले अधिकार आसात ते आमच्या ह्या संविधानात आनी सगळ्यांक भितर घेवन सगळे जातीच्या धर्माच्या विविध भाशा उलोवपी लोक गरीब आसूं श्रीमंत आसूं सगळ्यांक घेवन
बरयल्लें हें आमचें कॉन्स्टिट्यूशन. आमी पळयतात की गेल्ली 10 वर्सां खंय तरी हें जें सरकार आसा हें मोदी सरकार खंय तरी आमकां मेळिल्ले अधिकार ते खंय तरी नश्ट करपाचो प्रयत्न करता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे योगदान जे देशा खातीर आसा घटने प्रमाणे घटना जी तेणे मेन मुखेल जे रिस्पॉन्सिबल आशिल्ले फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन ताका कोण विसरपाक शकता. एवरी इयर आमी ताका याद करता आनी बारीक समाजाचे लोकांक वयर काडपाक तांकां मार्ग दाखोवपाकूय ते सारके मुखार आशिल्ले. हांव समजता तेजे जे कॉन्ट्रिब्युशन आसा आमच्या देशा कडेन ते कोणूच विसरपाक शकना. आतां तुमी हो पुतलो पळयता हो हांगा आमचो पुतलो आसा तो हिंगा आतां विस्तार जावपाचें आसा. हे ते फुडले फाटीं ते प्रिन्स्टोन आहा तेय थिंगा एक न्यू प्रोजेक्ट येता तुमकां खबर आसा. एज पार्ट ऑफ दॅट प्रोजेक्ट हेंय गार्डन मीन्स बोथ आर सेम एक्चुअली. हिंगाय एक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बरो पार्क जातलो आनी ते ऑलरेडी ते ओल्ड प्रपोजल ते आतां फक्त स्टार्ट जावपाचें उरलां. थोड्या दिसांनी तेय बी स्टार्ट जातले आनी तुमी पळयतले की तेकाय मान जो आमी दिवपा जाय मान सन्मान मेळपा जाय गोंयासून वो आमचे मुर्मुगांव तालुकासून वो दाबोलेसून वो हिंगा चिखलेसून तो मेळटलो. इतलेंच हांव सांगता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. शिगमो सोंपता जात्रेक सुरवात जाली. गोंयची फामाद मुळगांवची जात्रा जाली. देवीचे पेट मुळगांव सावन मय व्हेले. लोकांनी कौल घेतले. भाविकांनी व्हडा संख्येन जात्रेक उपस्थिती लायिल्ली. दिवचल मुळगावचे श्री केळबाईची वर्सुकी पेठेची जात्रा मनयली. हे राती देवतांचे लाकडी मुखवटे पेठयेन बसोवन वाळशी बोड्ड्या सावन मया गावान व्हरतात. हे दिवचलचे गिरेस्त सांस्कृतिक दायज आसा. मुळगावची श्री देवी केळबाय आपल्या भयणीक मेळपाक मया येता. मयेची जात्रा जाले उपरांत देवीक परत मुळगाव हाडटा. भाविकांनी व्हडा प्रमाणात देवीचे दर्शन घेतले. पळयात.
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. गोवा पुलीस पंगडा आड बरोबरी करून GFA 1 विभागाच्या अ गटात कुंकळी युनियनान पहिले स्थान मेळिले. बाणावले खेळामळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात. लिगांतल्या 8 मॅचींनी 20 गुण मेळोवन कुंकळी युनियनान लिगात पहिल्या क्रमांकाचेर पावल दवरले आणि त्याच मॅचींनी 19 गुण मेळोवन गोवा पुलिसांनी दुसरे सुवातेर पावल दवरले. दोनूय पंगड प्ले ऑफात पात्र थारल्यात. कुंकळचो अरुण नाईक हाणे लागींच्यान भांगराळी संद न्हयकारली. दुसरे वटेन गोंय पुलिसांच्या मोयरेश नायकान 34व्या मिनटार गोल करपाचो खर यत्न केलो, पूण कुंकळी युनियनान तांकां यश येवपाक दिलें ना. अर्ध्या वेळार गोल नासतना खेळ सोंपलो. शेवटाक ही मॅच 0-0 अशी बरोबरीचेर सोंपली. दोनूय पंगडांनी 1 गुण वांटून घेतलो आणि प्ले ऑफात पात्रताय मेळयली. थंय तांचो ब गटांतल्या पंगडा कडेन सामनो जातलो. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. येता ते सप्तकात तापमान स्थिर उरतले. उंचाय 35 अंशांच्या सुमाराक उरपाचो अदमास आसा. फुडल्या 3 दिसांत उष्ण आनी दमट हवामानाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. देखून लोकांक जतनायेचो सल्लो दिला. सोमारा हलके वारे ताज्या वाऱ्यांत विकसीत जावपाची शक्यताय आसा, पूण उष्ण वाऱ्यापासून ताका सुटका मेळची ना. ताजे बदला आर्द्रताय आनी तापमान वाडपाक शकता. लोकांनी भलायकेची जतनाय घेवची हवामान खात्याचो अदमास. चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतले. सोमारा चड करून उष्ण हवामान. सोमारचे तापमान 35 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. उत्तरे वाटेनच्यान वाऱ्याक लागून आर्द्रताय आनी तापमान वाडपाची शक्यताय. सोमार, मंगळार आनी बुधवारा उष्ण आनी दमट हवामानाची शिटकावणी. उष्णताय वाडपाची शक्यताय लोकांनी घेवची भलायकेची जतनाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चारशे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.